आशिल्ले आनी संवसारांत आशिल्ले सगळे गोंयकारांक म्हाजो माये मोगाचो नमस्कार। हांव शैलेन वेळुस्कर आनी हांव एक इंडस्ट्रियलिस्ट। सैमान नटिल्ल्या कुडचेरे गांवांत हांव रावतां। पयले सुवातेर चिकालीं बाय क्रुसेडरांक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कारण म्हाका ही पारकोणी घालपाची आयज संदी तांच्यांनी दिल्या। पारकोणी बद्दल सांगचें म्हणल्यार आमी चवथीक आमचे जेन्ना सगळे कुटुंब मेळटा तेन्ना पारकोणी घालपाचो खेळ खेळटा। म्हाजो मूळ गांव ताळगांव आनी ताळगांवां आमच्या मूळ घरांत एक 50 ते 60 लोकांचे कुटुंब एकत्रीत जाता आनी आमी चवथ व्हड दबाज्यान मनयता। आमी सगळे कुटुंब एकठांय जातकीर टायम पासार करपा खातीर वेगळे वेगळे खेळ खेळटा, भजनां म्हणटा, फुगड्यो घालता आनी कांय वर्सां जालीं हांव ह्यो बाय क्रुसेडराचे पारकोण्यांचो खेळ तांच्या मदीं मांडटा। ह्या पारकोण्याच्या खेळान 70 वर्सांची जाणटेली तशी 7 वर्सांची भुरगीं व्हड उमेदीन भाग घेता आनी वर्सान वर्स हांव पारकोण्यो मांडटलों म्हणून आतुरतायेन वाट पळयता। हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन हे आमचे पारकोणी घालपाचे दायज जावन आसा। सगळ्या गोंयकारांनी ह्यो पारकोण्यांचे दायज राखपाक प्रयत्न करपा जाय, यत्न करपा जाय। हांव चिकालीं बाय क्रुसेडरांक शाबासकी दिता की कारण तांच्यांनी हो एक मोठो प्रयत्न केल्लो आसा, एक मोठो यत्न केल्लो आसा आमचो हो पारकोण्यांचो दायज जिवीत दवरपाक। आमी आमच्या ह्या नवे पिळगे कडेन हो पारकोण्यांचो खेळ पावोवपा जाय। त्या खातीर आमी आमचे जेन्ना उत्सव आसता, आमचे जेन्ना घरांत सगळे लोक एकत्रीत जाता तेन्ना आमी ह्यो पारकोणी एकामेकांक घालपा जाय आनी हो पारकोण्यांचो खेळ नव्या पिळगेक कसो पावोवपाचो तो प्रयत्न आमी करपा जाय। आतां हांव तुमच्या मुखार म्हाजी पारकोणी मांडटा, कान दिवन आयकयात। जमनीर लोळटा पूण मेळो जायना, जमनीर लोळटा पूण मेळो जायना, कितें तें सांग। देव बरें करूं।